इम्प्रूवमेंट करपाची आयज गरज आहा. इवन असनारा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक इम्प्रूवमेंट करपाची गरज आहा. नाजाल्यार फुडें आमकां डार्क डेज आसतलेच. आतां म्हापशा लोक म्हणटा उदक ना, आनीक वाडत आहा बिल्डिंगी, सो तितकें उदक शॉर्ट जायत रावतलें. ते थिंगासूर इम्प्रूवमेंट करिना आनी न्यू आनी एक डेडिकेटेड लायन घालिना आमी असनारा टील हियर, जाल्यार आनी प्रॉब्लम जातलेच. आनी सालानसून 100 MLT घेता म्हणटा तो. तितून म्हणटा आमकां आतां सद्याक बाय डे आफ्टर टुमॉरो म्हणटा तो थिंग्स वील बी नॉर्मल, बट 10% स्टील देर वील बी शॉर्टेज. अराउंड 10-15% शॉर्टेज आहा म्हणटा तो. जातलें नॉर्मल टोटल कॉलेज 115. 100 MLT is getting pumped. So things will normalize on December 15. Total normalize. But before that, आमकां हे 2 दिसांक म्हणटा इम्प्रूव जातलें म्हणटा. आमटाणे हें सालानसून जे पंपींग जाता 100 MLT तातूंत इम्प्रूव जातलें, बट नॉट 100% इम्प्रूव. 10% इज विल बी स्टील shortage. I told you, the experienced people who were there are already हे जाल्ले आहा, म्हणजे खंय तरी ते रिटायर जाले. तांकां एक्सटेन्शनां मेळोंक ना. एक्सटेन्शन गव्हर्मेंटाचें डिसिजनां दिवप ना. सो द न्यू पीपल हू आर कमिंग, ज्युनियर इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर जाल्यार ते शॉर्टेज ऑफ स्टाफूय आहा. Does it reflect on the Chief Minister of Goa? No, it does not reflect on it. तेणें कांयच करूंक ना. आदींसून हें इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून येवंक ना. टुडे वी आर फेसिंग द म्युजीक प्रॉब्लम इज फ्रॉम असनोरा. So they will have to explain to us what is the problem. And I think people cannot live without water. Water and electricity, these are the 2 important things we will have to put stress on. Most probably tomorrow we will take up this issue. If possible, even today after lunch, I will make a point of going to Assonora plant with the executive engineer